रवी शिरोडकार सुरू हल्लो प्रकरणात आनीक 5 जाणांक अटक केल्यात. ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ल्या उपरांत टार्झन पार्सेकर ह्या मुख्य दुबाविताक अटक केल्ल्याचे एसडीपीओ जुबा तळवीन सांगले. त्या उपरांत शैलेश नायक, सिद्धांत मांद्रेकार, अमन शिरोडकार, प्रशांत राजू हांकां अटक केल्ले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाण GFAची वेंचणूक जावची अशी मागणी मानोरा यूथ क्लबान केल्या. तशेंच खेळा कायद्या प्रमाण GFAची वेंचणूक जावची अशी मागणी मनोरा यूथ क्लबान केल्या. BCCI, AIFF सारकिल्ल्या खेळा संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण वेंचणुको घेतल्यात, मात हो खेळा कायदो GFAक कित्याक लागू करूंक घेना असो प्रश्न क्लबाचो अध्यक्ष अँथनी बार्बुजान विचारला. तशेंच ह्या विशीं AIFF पत्र बरयला आनी हाचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयांत केस दाखल करतले अशी शिटकावणी क्लबाच्या वांगड्यांनी केल्या. वास्को पुलिसांनी घुवळे वखदा आड केल्ले कारवायेन अब्बास शेख पिराय 18 राबेतो शांतीनगर पास्को ह्या दुबाविताक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 30,000चो 150 ग्राम गांजो जप्त केला. पुलिसांनी ही कारवाय आयतारा राती 8:30 ते 11 वरांच्या सुमाराक केली. दाबोळच्या INS संस्था मुखावयल्या पुला पोंदाक घुवळे वखदांची विक्री जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक खात्रेच्या गोपा कडल्यान मेळिल्ली. त्या प्रमाण सांपळो रचलो. दुबावीत आरोपी घुवळे वखदांचे विक्रे खातीर घडणूक तळार येतकूच पुलिसांनी ताका धरलो आनी ताची झडती घेतकूच दुबाविता कडेन 150 ग्राम गांजो सांपडलो. ह्या गांजाचें मोल 30,000 रुपया आसा. हो गांजो पुलिसांनी जप्त केला आनी दुबाविता आड घुवळे वखदा प्रतिबंध कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केल्या. पुलीस उपनिरीक्षक रोहन नागेशकर आनी गणेश माथोकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय जाली. बेतोड्या जंक्शना लागसार गिरायकाच्या सोदांत आशिल्ल्या विकासचंद्र लक्ष्मीधर स्वेन हाका गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. ताचे कडल्यान 2 लाखांचो 2 किलो गांजो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा सकाळी बेतोड्या जंक्शना लागसार गांजो विकपाक दुबावीत येतालो अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान पुलिशेक मेळ्ळे. त्या प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचलो आनी दुबाविताक सांपळ्यांत सांपडलो. फोंडे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजयकुमार जोडणकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केली. दक्षिण गोय वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान सोमारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायाची भेट घेतली आनी सरकाराच्या नवीन जेटी धोरणाक हरकत घेवपी तशेंच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस विशीं निवेदन दिलें. ह्या धोरणाक लागून नुस्तेकार वॉटर स्पोर्ट्स वेवसाय आशिल्ल्यांक मनांत नवीन कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यांत दिवन पारंपारीक वेवसाय काबार जावपाचो भंय पडला अशें विजय सांगता. ही दोनूय धोरणां सरकारान अजून लोकांक स्पश्ट केल्ली ना आनी आतां सरकार दर्यावेळ लेगीत विकूंक उठला असो आरोप विजयान केला. तशेंच लोकांनी ही धोरणां मानून घेवची अशी सक्ती लोकांचेर करीत आसा जे तांच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आसा आनी अशें जर जायत रावलें जाल्यार आमी नव्या जेटी धोरणां आड न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान दिल्या.
मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सोमारा मडगांव म्हालांतल्या वार्ड क्रमांक 22च्या रान कार्यालया लागसार आशिल्ली सिल्वर गेट वाठारांतल्या सुशोभितीकरणाच्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पा खातीर 15 लाख रुपया खर्च जातले. तशेंच हें काम पालिका निधींतल्यान पुराय वाठारांतल्या उक्त्या सुवातेर जातलें अशें सुशोभितीकरण केले उपरांत सांगलें. करंजाळे दर्यावेळ थळाव्या रापणकारांनी 7 वरांनी भरपूर नुस्त्याची रास तडीक घाली. वेगवेगळ्या नुस्त्यांचो हातून आस्पाव आसा. सुंगटां, बांगडे, माणक्यो आनी हेर नुस्तें रापणकारांक रापणीत लागलें. तशेंच ह्या वर्सा पयलेच फावट इतलें नुस्तें रापणकारांक मेळ्ळां अशें करंजाळेच्या थळाव्या रापणकारांनी सांगलें. उपरो वारो लागलो की नुस्तें मेळपाक सुरवात जाता अशें रापणकारांचें म्हणणें. तशेंच ताजें नुस्तें घेवपाक लोकांनी करंजळ दर्यावेळेर गर्दी केल्ली दिसून येता. शशी थरूर एक योग्य आकर्षक आणि प्रतिभावन काँग्रेस फुडारी आसा. मात जे प्रमाण तुळा जाता ते प्रमाण शशी थरूर हांचे कडेन काँग्रेस पक्षाचो अणभव ना जो मल्लिकार्जुन खरगे कडेन आसा. देखून खरगे हे अध्यक्षपदा खातीर एक योग्य उमेदवार आसात अशें मत काँग्रेस फुडारी दिग्विजय सिंग हांणी मांडलें. नवी विचारधारा घेवन नवीन काँग्रेस तयार करपा खातीर वेंचणुकेच्या सर्तींत देविल्ले शशी थरूर अणभवी ना अशें मतूय सिंग हांणी त्या वेळार उक्तायला. आयतारा दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. पूण दूधसागर न्हंयत हुंवार आयिल्ल्यान पर्यटकांक जिपींत व्हरून पावचे ना. देखून आमदार गणेश गांवकारान आपलो खेद उक्तायलो. हालींसराक ह्या वाठारांत खूब पावस पडिल्ल्यान न्हंयत हुंवार आयिल्लो. जेन्ना न्हंयेंतलें उदक उणें जातलें तेन्ना खऱ्यांनीच पर्यटक हंगाम सुरू जातलो. सरकारान दूधसागर ऑनलायन करपाचो निर्णय घेतला. फुडल्या कांय दिसांनी ऑनलायन नासलो तरी आमी ऑफलायनांत आमचो वेवसाय सुरू करतले अशें थळावो आमदार गणेश गांवकर हांणी सांगलें. भारतान तयार केल्लें पयलें हलकें लढायेचें हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेनेंत सोमारा दाखल केलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी हवाई कर्मचारी मुखेल एअर चीफ मार्शल VR चौधरी हांच्या हाजेरींत ही कार्यावळ जोधपुरांत जाली. भारतीय वायुसेनेचे लढायेंतले पराक्रम वाडोवपा खातीर हें हेलिकॉप्टर तयार केलां अशें राजनाथ सिंह हांणी सांगलां. ही हेलिकॉप्टरां मिसायल्स तशेंच हेर शास्त्र फायर करपाक सक्षम आसात. मुखेलपणान ही हेलिकॉप्टरां उंचयेचेर आशिल्ल्या वाठारांनी वापरपा खातीर तयार केल्लीं आसात. तशेंच रातच्या वेळार आक्रमण करपाची क्षमता हातूंत आसतली अशी म्हायती संरक्षण मंत्रालयान दिल्या.
भाजपाच्या सरकारान शेतकारांचे अन्याय वाडत चल्ल्यात असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी जयराम रमेश हांणी केला. शेतकारांचे तांच्या पिकावळीचेर हमी वाड चड दिवच्या जाग्यार तो सरकारान उणो केला. तशेंच शेतकारां कडल्यान थेट तांची पिकावळ विकत घेवच्या जाग्यार खासगी कंपनी कडल्यान धान्य विकत घेवचे प्रमाण वाडलां. देशांतल्या शेतकारांक अर्थीक न्याय दिवपाक प्रधानमंत्री मोदीचें सरकार अपेसी थारला असोय आरोप जयराम रमेश हांणी केला. वास्को विमानतळाचेर ह्यान फुडें रेंट कॅब दवरपाक दिवचे नात अशें आस्वासन दिल्या उपरांत टॅक्सीकार शांत जाले. काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांनी रेंट कॅब टॅक्सीकारां आड रस्त्यार दिवन सोमारा आंदोलन केलें. उपरांत पुलिशेच्या हस्तक्षेपाक लागून हो विशय सुटावो जालो. रेंट कॅब वाल्यांक ह्यान फुडें हांगसर गाडयो पार्क करपाक दिवचे नात तशेंच पार्क केल्ल्यार दंड घालतले अशी शिटकावणी पुलिशेन दिल्या. कला अकादमी बांदकामाच्या घोटाळ्याची तपासणी करपा खातीर वेंचिल्ली समिती येवकार दितात. मात जो मेरेन मंत्री गोविंद गावडे सरकारांत आसा तो मेरेन ह्या घोटाळ्याची तपासणी सारकी जावची ना. फाटीं जाल्ले तुळधार नोकर भरती घोटाळो, कला अकादमी बांदकामाचो घोटाळो हे कांय गाजिल्ले घोटाळे ह्या एकाच मंत्र्यान केल्ले आसात अशें म्हणीत एनसीपीचो सरचिटणीस दिग्विजय वेलिंगकार हांणी खेळां मंत्री गोविंद गावडेचेर उतरांचे फार पेटयले. तशेंच हाचे फुडें राष्ट्रीय खेळाच्या बाबतींतूय घोटाळो हो अवश्य जातलो. देखून ह्या सगळ्या घोटाळ्यां विशीं सरकारान रितसर तपासणी करची अशी मागणी दिग्विजयान केल्या. आदी पदवी शिक्षण घेता आसतना पदवी वा प्रमाणपत्र हातूंतलो फक्त एकूच अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटालो. पूण आतां पुराय वेळ पदवी अभ्यासक्रम शिकता आसतना लेगीत आनीक एक पुराय वेळचो पदवी अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटलो. विद्यापीठ अनुदान आयोगान ही मान्यताय दिल्ली. तशेंच ह्या संबंधान मार्गदर्शक तत्वां लेगीत जाहीर केल्लीं आसात. आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून एका विद्यार्थ्याक आतां ताचे 20-21 वर्सां पिरायेन 2 पदवी मेळूंक शकता. विद्यार्थ्यांनी UGCच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत केलां. नगर नियोजन खात्याच्यो फायली मुख्यमंत्र्याकडेन येना हे खबर आसून लेगीत विजय सरदेसाय नाका जाल्ले आरोप करून लोकांची दिशा भूल करता. देखून आपूण ताका लिगल नोटीस धाडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ताका लिगल नोटीस धाडून ताचेर कारवाय करपाक लायतलो अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान तिडक उक्तायली. मजगतीं लिगल नोटीस येवन दी ताचे उपरांत कितें जाप दिवपाची ती आपूण पळयता आनी नगर नियोजनाच्यो फायली आपल्या कडेन येना अशें म्हणून मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी न्हयकारपाक शकना अशें म्हणीत विजय सरदेसायान टिका केल्या.
उदकाचे वाडयल्ले दर 15 दिसां भितर फाटीं घेयात नाजाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याक घेराव घालतले. गोवा फोबडान शिटकावणी दिल्या. उदकाची नवी दरवाड फाटीं घेवची हे खातीर तांणी सोमारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक निवेदन दिलें. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी 2 टन बीफ अनमोड चॅक नाक्यार रामनगर पुलिशेन धरले. ह्या कारवायेन पुलिशेन 3 गाडयां सयत 5 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार 3 गाडयां सयत 6,60,800 रुपया पुलिशेन जप्त केल्या. लंपी व्हायरसाक लागून गोंयान हेर राज्यांतल्यान जनावरांची येरादारी करपाक बंदी आसा. इतके आसतना गोंयान शेजारच्या राज्यांतल्यान चोरया बीफ हाडपाची प्रकरणां चालू आसात. लंपी व्हायरसाच्या फाटभुंयेर पुलिशेन गोंयच्या शिमेचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला आनी हे फाटभुंयेर पुलिशेन ही कारवाय केल्या. सांतिनेज उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयात सामकार स्मार्ट सिटी अंतर्गत कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम सुरू आसा. हे काम करताना कामगारांनी आयतारा उदकाची पायपलायन फोडली. सकाळी फुटिल्ली पायपलायन सांज मेरेन दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान हजारे लिटर उदक व्हांवून गेलें. आयतार आशिल्ल्यान एकूय संबंदीत अधिकारी सुवातेर पावना. पणजेन उदकाच्यो पायपलायन फोडपाचे घडणुको चालूच आशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. जाल्यार पायपलायन फुटिल्ल्यान सांतिनेज कारांक आयतारा उदका पुरवण जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती सांतिनेज रावपी थळाव्यांनी दिल्या. मायनिंग रिझम्पशनाचे सरकाराक फोडूनच वचूंक ना. जो सरकार एका टायमार सांगतालो आमकां मतां मारात आनी डबल फोर्सांत मायनिंग सुरू करतले. ह्या सरकाराक मायनिंगचो विसर पडला अशी सडेतोड टिका गोवा फोबडाच्या विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचेर केला. मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळीं गोंयची मिनां गोंया भायल्या पयशाकारांक दिवपाक चालू आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या जिवाक धोको आसून तांकां जिवेशी मारपाची धमकी मेळिल्ल्याची म्हायती गुप्तचर खात्यांक मेळ्ळ्या. आत्मघाती स्फोट घडोवन तांकां जिवेशी मारपाची धमकी मेळ्ळ्या. हे घडणुकेक लागून पुलीस यंत्रणा सतर्क जाल्यात. 1 म्हयन्या आदीं शिंदेक जिवेशी मारपाचें पत्र मंत्रालयांत आयिल्लें. त्या उपरांत एका अनवळखी मनशान फोन करून जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ली. PFIचेर घातिल्ले बंदीचो ह्या प्रकारा कडेन संबंद आसा काय कितें हाचोय पुलीस सोद घेतात.
सिस्को, एअरटेल आणि जिओन 5G ॲम्ब्युलन्स रुरल हेल्थ केअर सिस्टम 3-in-1 मोबाईल क्लिनिक लॉन्च केल्या, जातून टेलिमेडिसिन सेंटर, ॲम्ब्युलन्स आणि दोतोर आसतलो. प्रत्येक गांवांत दर दिसा हेल्थ केअर आसचो आणि तांकां बरी सुविधा मेळची होच हेत दवरून ह्या मोबाईल क्लिनिकाचें संशोधन केलां म्हूण तज्ञांनी सांगलें. गोंयकार नवरात्र उत्सवान दंग जाल्यात. वर्सा वळी प्रमाण अंदूय नवरात्र निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांनी मकरा हालयतात. सांखळेच्या राधाकृष्ण देवस्थानांत हो उत्सव धर्मीक कार्यावळींनी उमेदीन दबाज्यान पारंपारीक पद्दतीन आनी भक्तिभावान मनयतात. राधाकृष्ण देवस्थानांत नवरात्र निमतान 9 दीस भजन आरती सयत मकर उत्सव जाता. त्या दिसा त्या रंगाचे कपडे घालून आपली आवड भागोवपाची संद दादले, चलयो आनी बायलांकूय मेळटा. राधाकृष्णात मकरांत बसून सोपाळ्या वरी झुलयत तें पळोवन मन प्रसन्न जाता. नवरात्रीच्या निमतान देवळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. अशीच एक रंगीत सांस्कृतीक कार्यावळ केरीच्या कुलदेवतेच्या देवळांत आजोबा स्पोर्ट्स क्लबांत घडोवन हाडली. हे कार्यावळींत वेगवेगळे पारंपारीक नाचांचो आस्पाव आशिल्लो. तातूंत फुगडी, दांडिया हे नाचाचे प्रकार पळोवपाक मेळ्ळे. साबार पंगडांनी तातूंत भाग घेतिल्लो. सत्तरी वाठारांत 2 हेक्टर जमनीचेर रोजा फुलांचें उत्पादन करपाचो यत्न चालू आसा. बाळपय कृषी विभागाच्या कार्यालयाच्या आत्मविभागा अंतर्गत आनी हेर अन्य येवजणे खाला शेतकारांनी हें उत्पादन केलां. कृषी खात्याच्या सहकार्यान आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जावपाचो हावेस मनात बाळगून ह्या फुलांची लागवड केल्या. रोजांच्या फुलांत पितांबर पिवळी ह्या जातीची लागवड शेतकारांनी केल्या. आयतारा ओशेल शिवोली श्री क्षेत्रपालाच्या देवळान क्षेत्रपाल बॉयज ओशेल आनी लॅपटॉप फॅक्टरी तर्फे विशांत नागवेकर हांच्यांनी मेळोन मनरिजवणीची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ओशेल गांवच्या भुरग्यांनी मेळोन नाच तशीच 2 नाटकुली आनी आतां तरी जाता मोगो लगीन ही एकांकी सादर केली. हाचो बरोवपी दिलीप नागवेकर जाल्यार बसोवपी दिनेश हरमलकर आनी जतीन शिरोडकार हे ओशेल गांवचेच. गांवची भुरगीं फुडें सरची आनी तांच्या भितर कला जिवी उरची हो तांचो हेतू आसा. अशेंच वर्सान वर्स ते वेगवेगळ्या कार्यावळीचे गांवच्या लोकां खातीर आयोजीत करता.